सांपावलान तिताक बरयल्या पत्रांतले वासाप. सरकाराक आनी अधिकाऱ्यांक खाल रावचो आनी तांकां विधेय जावचो, तांचो कायदो म्हूण तुज्या लोकांक उगडास कर. कसल्याय बऱ्या कामाक हात दिवंक तांणी कबल आसा जाय म्हणून तांकां सांग. कोणाय विशयांत वायट उलयनासतना वा कोणाय लागीं झगडे करिनासतना सक्ता लागीं सादेपणान आनी बऱ्या मनान चलूंक तांकां सत्राय सांग. एक काळार आमीस पिशेपण पांघरून अविधेय जाल्ल्या आनी वांगडे वाटेक परतल्ल्या. आमच्यास वायट ओडण्यांचे आनी रक्तामासाच्या थरावळ कुशालायांचे गुलाम जाल्ल्या. आमचे दीस आमी खोटेपणान आनी मोसरान सारतल्या. हेर आमचो द्वेश करतले आनी आमी हेरांचेर द्वेशान जळतल्या. पूण देवा आमच्या सडवंदराचे बरे मन आनी दयाळाय संवसारांत प्रत्यक्ष जाल्लीस ताणें आमकां सुटका दिली. आमीस केल्ल्या बऱ्या करण्या वरवीं न्हय, बागार आपले काकुळतीन ताणें आमची सडवण केली. ही सडवण पुनर्जल्माच्या स्नान मार्फत आनी पवित्र आत्मो दिता त्या नव्या व्यक्तित्वा मार्फत ताणें आमकां फावो केली. हो पवित्र आत्मो आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ता मुखांत्र ताणें आमचेर दादोशे मापान धाडला. अशें ताचे कृपे वरवीं पवित्र जावंक आनी भरवशा वरवीं ससनाचे जिणयेची दायजी जावंक आमकां फावो जाला. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सर्वेस्पर मुसो घोवळी कांयच म्हाका उणेना. सर्वेस्पर मुसो घोवळी कांयच म्हाका उणेना. 5व्या सरवाच्या मैदानांचेर विशेव घेवंक तो म्हाका दिता. शांत उदका लागीं तो म्हाका व्हरता. म्हज्या आत्म्याक नवो जीव दिता. आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नितीचे वाटेन चलयता. श्लोक. सर्वेस्पर मुसो घोवळी कांयच म्हाका उणेना. कालक्या फालक्यांत हांव चलान तरी कसलेंच वायट हांव भियेना. कित्याक तूं म्हजे सवे आसाय. तुजो धांडो आनी तुजे भेत म्हाका धैर्य दितात. श्लोक. सर्वेस्पर मुसो घोवळी कांयच म्हाका उणेना. म्हज्या दुस्मानांच्या दोळ्या मुखार म्हाका एक मेज तो मांडताय. म्हजें माथें तेलान माखताय. म्हजें पात्र भरून वता. श्लोक. सर्वेस्पर मुसो घोवळी कांयच म्हाका उणेना. सगळ्या म्हज्या जिवितांत दया आनी मोग म्हाका खरेंच सांगात दिताली. सर्वेस्पराच्या घरांत हांव सदांकाल रावतलो. श्लोक. सर्वेस्पर मुसो घोवळी कांयच म्हाका उणेना. सान लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. आतां जेजू जेरुसलेमाक वचोंक म्हूण सामारिया आनी गलिलेया प्रांताच्या गडे लागशिल्ल्यान समकातालो. तो एक हळ्ळेंत रिगताना 10 जण कोडकार
ताका मुखार मेळ्ळे. पयस रावून व्हडल्या थाळ्यान बोब मारन ते म्हणाले, जेजू मेस्त्री आमचे काकूळथ कर. तांकां पळोवन जेजून म्हणलें, वसा आनी तुमकांच याजकांक दाखया. वेता वेता ते नितळ जाले. तांचे मदलो एकलो आपूण नितळ जालो तें पळोवन व्हडल्या थाळ्यान देवाक वर्णीत फाटीं आयलो आनी जेजूच्या पांयां मुळांत सरपडून ताचो उपकार भावडूंक लागलो. तो एक सामारियागार. जेजून ताका सवाल केलें, 10 जण नितळ जाल्ले न्हय? हेर 9 जण खंय आसात? ह्या परगाव्या शिवाय फाटीं येवन देवाक वर्णितलो हेर कोणूच ना जालो काय? उपरांत जेजून ताका म्हणलें, उठ आनी तुजी वाट धरून चल. तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो. देवाचें उतर हें, वाखाणी तुका क्रिस्त.